बाबा हॉल आणि फॅसिलिटीज ज्यो आसा हांगा त्यो परत्यो पब्लिकाक कलाकारांक केन्ना मेळटा. एकच गजाल चेअरमॅन खरें उलयलो विच आय कॅन वाउच फॉर, तो सत्य उलयलो म्हणून. ते म्हणटा ते ताका खबर ना, ताका खंय एब्सोल्युटली आयडिया ना की बाबा हॉल परतो केन्ना ओपन जाता. आमी जेन्ना विचारलें की बाबा हे रिपेर्स कसले चल्ल्या, इफी खातीर चल्ल्या, नाटकाची तियात्रा खातीर चल्ल्या, स्टेजी खातीर चल्ल्या, कसले रिपेर्स चल्ल्या, फॉल सिलिंगार चल्ल्या, सिटाची चल्ल्या. ताणें मागीर एक रिपोर्ट आमकां कॉपी दिल्या. ही कॉपी ताणीच दिल्या. ताजे प्रमाणें PWDन इन्स्पेक्ट केले ते कितें तरी पडले, कितें तरी कोसळ्ळे म्हणून रवींद्र भवनाच्या ऑथॉरिटीन PWDक आपयले. ताणें जे पळय हें दिलां की फॉल सिलींग कॉलेप्स जाला, बाकी कडेन डॅम्पनेस आहा, ग्लास वूल जे फॉल सिलिंगा भितर आसता दॅट इज डॅम्प, एकूस्टीक वॉल पॅनल्स हॅव बीन डॅमेज्ड एंड देर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरींग डॅमेज. म्हणजे कितें सारकें आहा? इन शॉर्ट कांयच सारकें ना सर. आतां हें कांयच सारकें ना ही गजाल ताणें म्हणलां की दिस इज सबमिटेड फॉर इन्फॉर्मेशन ऑनवर्ड सबमिशन टू मेंबर सेक्रेटरी रवींद्र भवन मडगांव. आमी विचारलें मेंबर सेक्रेटरी की ऑनवर्ड सबमिशन किंवा मुखार बाबा एक्शनाचेर तुमी कितें घेतलें. तर तिणी सांगलें आमकां की आतां हें पयलीं म्हणल्यार हाजे प्रमाणें हॉल बंद दवरपाचें कितें करपाचें काम तें करपा आशिल्लें तें ताणें केलें, तें ताबडतोब केलें. मुखाल्लें काम आतां बेगीन जायना. मुखाल्लें काम कितें तर आतां हें सबमिशन हो रिपोर्ट डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चराक वचपा जाय, पॅरंट जी डिपार्टमेंट आसा ते मागीर PWDक बरयतले की बाबा हें रिपेर करा. तें बरयचें दिसता म्हाका, कित्याक इन्स्पेक्शन परतें जालां थंय. आतां ते एस्टिमेट्स तयार जातात. केन्ना त्यो एस्टिमेट तयार जातल्यो, केन्ना ते टेंडर जातले. पण टेंडर जातकीर जो पयसो आसा तो डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चरान बूक एंट्री करून ते ट्रान्सफर करप आसता PWDक एक जातकीर. अनफॉर्च्युनेटली चेअरमॅना हाजे बद्दल कांय खबर नाशिल्लें, वीच इज अ अमेझींग थिंग वीच टॉक्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीस इन्स्टिट्यूशन. पूण जावं दी, आतां आज तरी ताका कळ्ळें, तो शिकलो आज की बाबा ते बूक एंट्री जाता म्हणून. आनी मेंबर सेक्रेटरीन सांगलें की ती बूक एंट्री जातकीर PWDक पयशे पावतकीर मागीर तें काम सुरू जातलें आनी सुरू जातकीर मागीर केन्ना तरी कंप्लीट जातलें. मदीं चेअरमॅनान अशें म्हणलें की तें कंप्लीट जाय परत हांव हांगा उरतलो काय ना तेंय खबर ना. सो ही इज टोटली इन द डार्क. आय पिटी हिम बिकॉज ही हेज टू सिट देर अँड फेस पीपल लायक अस हू आस्क हिम डायरेक्ट क्वेश्चन्स एंड ही हेज नो आन्सर्स बिकॉज नोबडी नोज वेन दीस हॉल इज गोइंग टू स्टार्ट. तियात्रिस्ताक आपल्या नाट्य कलाकाराक हॉल परतो केन्ना मेळटलो हाजे बद्दल एक मोठी शंका आसा. एट द सेम टायम आमी तांकां कितें सांगलां की हाजे बाबा तुमी आतां रिपेर करतात ते इफी खातीर करतात काय कितें करतात तें आमकांय खबर ना, ताकाय खबर ना. सो आमी एक काम करुया म्हणून ताका आमी सजेस्ट केलें की हांगा एक कलाकाराची कमिटी अपॉयंट करुया टू मॉनिटर वॉट एवर इज गोईंग ऑन सो दॅट कला अकादमी 2.0 हांगा जावची न्ही म्हणून. आय प्रेज हिम दॅट ही हेज एक्सेप्टेड दीस सजेशन आनी ताणें सांगलां की आपूण कावन्सिलाक घालून एक कलाकाराची कमिटी अपॉयंट करता. आनी ताणें हेंय सांगलां की आपूण म्हजी वळखीचेच बी करतलो अशें ना, आपूण खरे एक्सपर्ट हाडटलो आनी कलाकाराची कमिटी करतलो. आय विश हिम ऑल द बेस्ट इन दीस एफर्ट टू गेट पास फॉर एक्झिक्युटीव कावन्सील. दो ताजें एक वेगळें हें आसा हांगा ऑटोक्रेसी बद्दल की जेन्ना ताणें म्हणलें की विशाल बाबा जेन्ना ताका विचारलें की क्लासिसा बद्दल तेन्ना ताणें सांगलें की आमी ठरयलां की हांगा खूब क्लासी आहा भायर आनी आमचे कडेन जागो ना सो आमी क्लासी घेवपाक शकना म्हणून. आनी हांवें ताका विचारलें की बाबा हे तुमी एक्झिक्युटीव कावन्सिलाक किंवा गव्हर्निंग कावन्सिलाक हे डिसिजन घेतलां की बाबा क्लासी अशी अशी कारणां खातीर घेवप न्ही. तेन्ना ताणें सांगलें ना दे वील टेक द डिसिजन. सो एक्झिक्युटीव कावन्सील आनी गव्हर्निंग कावन्सील जी डिसिजन घेतली पयली ते चेअरमॅनाक पयलींच खबर आहा. सो हांगा कसलें बाबा हें चल्लां, डेमोक्रेसी चल्ल्या, कितें चल्लें म्हाकाय खबर ना. पूण आय विश रवींद्र भवन ऑल द बेस्ट बिकॉज रवींद्र भवन आमकां सगळ्या काळजाक सामकें लागीं आनी आमकां दिसता हे रवींद्र भवन जाता तितलें बेगीन कलाकारा खातीर उपलब्ध जावचें आनी वी एज कला राखणमान आमी फूल कोऑपरेशन दिवपाक तयार आसा. फक्त गव्हर्मेंटान मातशी सारकी पावलां उखलची आनी सारकें मॉनिटर करपा खातीर बरी कलाकाराची कमिटी अपॉयंट करची. दुसरी एनएक्स बिल्डिंगेचो जो हें आसा थंय तर तांगे सामकेंच इट इज कोणाकच काय खबर ना. 4 कोटीची टेंडर काडिल्ली आसा ताची रिपेरा खातीर. आतां 4 कोटी हे रिपेर करपा खातीर कितें आसा हे PWDन सांगचें आसता म्हणटा आपल्याक काय खबर ना म्हणून. सो बेसिकली रवींद्र भवनात जें कितें चलता तें रवींद्र भवनाच्या चेअरमॅनाक खबर ना. ताका आनी एक सादोसो प्रश्न विचारलो जेन्ना ताणें सांगलें की हे प्रिमायसीस किंवा जमीन हँडओवर जावं ना आर्ट एंड कल्चराक. ताका विचारलें म्हणजे जेन्ना भायर तुमी एक्झिबिशन घेतात आनी भाडी कलेक्ट करतात तें भाडें लॉजिकली PWD वचपाक. जमीन जर PWDची, जागो जर PWDचो जाल्यार भाड्याक ते PWD वचपाक, ते रवींद्र भवन दवरपाक शकना. सो सरकार एडमिनिस्ट्रेशन म्हणून ह्या नांवान कितें चल्लां हें आमकां एक्चुली खबर ना.
MLA मिसलीड जावप चल्ला काय हांगा आमकां कलाकाराक मिसलीड जावप वन ऑफ द टू हॅज टू बी ट्रू. सो मातशें हाजे मुखार चेअरमॅन जे आसा तांणी मातशी जबाबदारेन आन्सर दिवची किंवा मिनिस्टरान असेंब्लीन जबाबदारेन आन्सर दिवची. कला राखणमांड आयज आमचें सुपारी आंदोलन करपा खातीर म्हणून हांगा रवींद्र भवन मडगांवान येयल्लो. रवींद्र भवन मडगांवान जी कितें दुरुस्ती जावपाची आसा जावं सद्या जे थिएटर बंद आसा 17 वर्सां जालीं जाल्यार आजून हँडओवर जाली ना म्हणून आनी तेजो फूल ताबो PWD कडेन आसा. ही खरी म्हणल्यार अजापाची गजाल. आनी गोंयान अशे कशे प्रकार घडटा ते म्हणजे अनऑथोरायजेडली हांगासर एखादी बॉडी इतली वर्सां 17 वर्सां काम करता काय म्हणजे ह्यान पयलींच्यो सगळ्यो ज्यो बॉडीज आसा पळय त्यो काम करताल्यो काय कितें असो एक मुद्दो हांगा उपस्थित जाला. कांय गजाली ज्यो आसा कांय प्रश्न आमी जे उपस्थित केले तेजी आमकां तशी पळोवंक वचत जाल्यार जशी मेळोवं जाय आसली तशी उत्तरां ही मेळ्ळी ना. तापातापी चड जाल्या. पूण आमी आमचे मुद्दे घेवन जे गेल्ले की जें कितें आतां प्रपोज हांगासर जें कितें हें जावपाचें आसा दुरुस्ती जावपाची आसा ती दुसरी कला अकादमी हांगा जावंक जायना. आनी सगळ्या म्हणजे गव्हर्मेंटाक जावं ज्यो इनवॉल्ड बॉडीज आसा तांकां हो एक पांढरो हत्ती व्हाईट एलिफंट मेळों जायना जशें कला अकादमी जाल्ली आसा. आनी ह्याच्या खातीर कला राखणमांड हें काम करता हें सगळ्यांक गोंयकारांक खबर आसा. आनी हांगासरूय तेजी पुनरावृत्ती जावची न्ही असो म्हणून आमी मुद्दो तेंचे मुखार मांडलेलो आसा. कलाकार म्हणून ताणें म्हणजे नॉर्मली PWD कसलेंय काम करता आसतना रस्त्याचे बिस्त्याचें काम करतना थंय एक्सपर्ट्स दवरपाची कदाचित तांकां गरज पडना कारण ते इंजिनियरांचेंच काम आसता. पूण हांगासरलें काम जें आसा हें सेन्सिटीव आसा. हांगासर कलाकार इनवॉल्ड आसा. हांगा एक गोंयचो आत्मो इनवॉल्ड आसता ह्या सगळ्या प्रकरणांत. त्या खातीर कलाकारांची एक समिती जी आसता ती देखरेख करपा खातीर हांगासर आसूंक जाय. हांगासर एक्सपर्ट्सां कडल्यान ह्यो सगळ्यो सेन्सिटीव गजाली ज्यो आसा ह्यो तेंच्यांनी मॉनिटर करून घेवपा जाय सो दॅट कला अकादमीन जशे करोडाचे करोड वेस्ट जाल्ले आसा आमच्या एक्सचेकराचे तशें हांगासर जावचें न्ही ही मागणी आमी आज तेंच्या मुखार मांडलेली आसा. हांव फक्त माफी मागपाचो आशिल्लो गोंयकाराची आनी मडगांवकाराची खास करून की म्हाका तें पातकशें 2 वर्सां 3 म्हयने कितें आमी हांगा आशिल्ले आमचें कावन्सील तें इल्लिगल आशिल्लें आनी आमी इल्लिगल तरेन काम केलां हाजें म्हाका खूब दुख्ख जाता. आनी ताका लागून हांव सगळ्यांक तुमकां सांगता की हांव माफी मागता. हांवें म्हज्या आयुश्यांत केन्नाय प्रयत्न केलो ना कांय इल्लिगल करपाचें. पूण आतां म्हाका कळ्ळें की जो 2 वर्सां कितें म्हयने काळ आमचो आशिल्लो तो इल्लिगल आशिल्लो. सो आय एम व्हेरी सॉरी. तोच इलिगल वे आनी एक सरप्रायझींग ज्ञान स्वामी विवेकानंद केंद्र म्हणून आसा ताची एंट्रन्स हे बिल्डिंगेंतल्यान मेन बिल्डिंगेंतल्यान रूम आसा एनएक्स बिल्डिंग. जी एनएक्स बिल्डिंग अजून इन लिंबो आसा ती कोणा कडेन आतां खबर ना. तातूंत 2021 मध्ये ओपन केल्लें. सो स्वामी विवेकानंदाच्या नांवान सुद्दां इल्लिगल एक्टिविटी चलतात हें आमचें दुख्ख. इतली सगळ्यो गजाली कवर केल्ली आसा. पयली गजाल कला अकादमीच्या बाबतींत इशू जेन्ना जालो तेन्ना आमी कला राखणमांड म्हणून कलाकार एकठांय आयले. आमकां दिसलें की फक्त कला अकादमी भितर मर्यादीत उरता. कला अकादमी भितर हांव करता तें करता करून सगळो चेअरमॅन जो गोविंद गावडे आशिल्लो तांणी सगळें आपणानच केल्ल्या भशेन सगळें कितें केलें. जेन्ना कला राखणमांडान तें एक्सपोज केलें सगळें कितें जालें तें आनी कांयच सारकें जालें ना आनी कशें पाड पडलां सगळें गालस्कुरा फावंडेशन आनी कला राखणमांड हांणी जेन्ना एक्सपोज केलें तेन्ना तांणी कितें केलें सरळ काडलें आनी चीफ मिनिस्टराच्या कोर्टाक PWD मिनिस्टर म्हणून समोर काडून धुकलून उडयलें. आनी तो मेकळो आपलें गेलें ना तें सगळी PWDचें. तातूंतल्यान हें जावन तुमचे कडेन कितलीशाच फावट आयल्यात आनी सांगलां की आमी हें करतात आमी तें करतात हांगा रवींद्र भवना भितर जे रवींद्र भवनाच्या चेअरमॅनान सांगलां. आज आमी जेन्ना गेले तेन्ना त्यांनी प्रत्येक गजाल काढली आणि परत ताणेंय बी चीफ मिनिस्टराच्या कोर्टाक उडयला आणि सगळ्यो गजाली PWD करता म्हणून सांगल्या. आता हाजी जाप आमी चीफ मिनिस्टरा कडल्यान मागतात. जी कला अकादमीच्या बाबतीत जाला ही सगळी कितें गोंधळ जाला त्या सगळ्या गोंधळाक PWD आनी एज अ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जबाबदार आसा हें तेन्ना सांगिल्लें. आज हांगा जो कितें गोंधळ जाला तो तुमी सगळ्यांनी पळयला. कसलो तरेचो सगळो गोंधळ चल्ला तोय बी पळयला.
तो सगळ्यो गोंधळाक ह्यो सगळ्यो गजाली PWD जबाबदार आसा अशें म्हणून सांगून हांगच्याय चेअरमॅनान सगळें काडलां आनी चीफ मिनिस्टराच्या हातूंत उडयलां. म्हणून आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन जाहीरपणान मागतात की ह्या सगळ्या गजालीचें आमकां एक्सप्लेनेशन दिवचें. इतल्या खातीर की आमकां वायट दिसलें मनांतल्यान सामकें. जो स्वताक कलाकार म्हणटा त्या चेअरमॅनाक आमी सुपारी आंदोलन जेन्ना सुपारी घेता म्हणून गोविंद गावडेन सुरू केल्लें तेन्ना आमी त्या सुपारेचो कंप्लीट कन्सेप्टूच बदललो आनी आमी कला राखणेची सुपारी सगळ्यांक दिली, सगळ्यांनी घेतली, तुमी मिडियांनी घेतली, सगळ्यांनी घेतली. जाल्यार कला अकादमीचो चेअरमॅन त्याच गोविंद गावडे भशेन कला अकादमीचो चेअरमॅन आशिल्लो ताचे भशेन रवींद्र भवनाचोय बी चेअरमॅन जो आसा तो कला राखणेची सुपारी घेवपाक तयार ना, म्हणजे कलेची राखण करपाची जबाबदारी घेवपाक तयार ना. हातूंतल्यानच सगळ्या साश्टीच्या, सावथ गोवाच्या, मडगांवच्या सगळ्या जे रसीक प्रेक्षक आसात, जे हांगा तांचे कडेन एक नातें आसा रवींद्र भवना कडेन, तांणी सगळ्यांनी चिंतचें की परिस्थिती कितें जाली ती. तो कला राखणेची सुपारी घेवपाक तयार ना. वायट दिसलें आमकां. ओके, फक्त एकूच गजाल जाली की तांणी सांगलें की आपूण कमिटी अपॉयंट करता म्हणून. त्या कमिटीचेर सगळे तरेचे जे लोक आसात ते एक्सपर्ट येवचे इतल्या खातीर की इफीक लागून कला अकादमी पाड पडली, इफीक लागून रवींद्र भवनी पाड पडची न्हय आनी लोकांचे हाल जावचे न्हय, इतलेंच म्हाका. तांणी पयलीं जाहीर केलें ऑडिटोरियम बंद करता आसतना की इफी खातीर आमी हें बंद करतात, इफी खातीर कितें तरी मॉडिफिकेशन करता. पूण आज तो उलयतना ही वॉज कम्प्लिटली कन्फ्यूज. ही हिमसेल्फ डजंट नो की वेदर इट इज फॉर इफी ऑर इट इज फॉर समथींग एल्स. ताका एक्झॅक्ट वर्क कितें तो खबर ना. दुसरें म्हणजे रवींद्र भवनाचे एक्झिक्युटीव कमिटीन अजून पर्यंत कन्सल्टंट अपॉयंट करूं ना, खंयचोच एडवायझर अपॉयंट करूं ना आनी ते फक्त बोट दाखयतात ते PWD. तिसरें आमी तांकां विचारलें जी हांगा जो स्टेट कल्चरल पॉलिसी आसा त्या स्टेट कल्चरल पॉलिसीन कितें म्हणा की रवींद्र भवना ही परफॉर्मिंग आर्टाचे रेग्युलर क्लासीस घेवपाक जाय म्हणून ताणें. रवींद्र भवनान आज पर्यंत भरतनाट्यम, कथक, म्युझीक, डान्स, थिएटर हाज्यो क्लासीस ना. ताजेर आमी ताका विचारलें तो सांगता ना मडगांवां इतली इन्स्टिट्यूशन आसा 2000 भुरगीं शिकतात. 2000 भुरगीं शिकतात ती प्रायवेट इन्स्टिट्यूशनाचे एक्झॉर्बिटंट फी भरून. ताजो पुलको हांकां येवपाची गरज ना. फाल्यां तुमी म्हणटले की प्रायवेट हॉस्पिटल आसा म्हणून डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बंद करया, GMC बंद करया, अशें जावपाक शकना. तर आमी आज तांचे कडेन मागला बेगींतल्या बेगीन ह्यो रेग्युलर क्लासीस तुमी हांगा सुरू करपाक जाय. आनी एकंदर आज आमकां अशें दिसलें की हांगा जी कमिटी आसा त्या कमिटीक रवींद्र भवनाचें कांयच पडून वचूं ना. दे आर हियर ओन्ली टू चियर लिडर म्हणून ते काम करतात. तांकां कसलीच वस्तुस्थिती खबर ना. जें काम चल्लां आतां दिलीप बाबान एक हें दाखयलें ताका की पयर म्हणजे 4 म्हयने पयलीं कितलेशेच लाख रुपया, कोटी रुपया खर्चून, लाख रुपया खर्चून फ्लोरींग चेंज केलें. फ्लोरींग चेंज केलें 2 म्हयन्या भितर परते रिपेर म्हणून आनी कितलेशे लाख रुपया. 24 लाख आनी मागीर 12 लाखाची रिपेर. हे खंयचे बाबा? मेन काम करपाक 24 लाख आनी रिपेर करपाक परते 12 लाख. हे खंयचे कोश्टकान बसता? ते बी 3 म्हयने आनी 3 म्हयन्या भितर रिपेर म्हणटा तो. म्हणजे हांचें लक्ष ना, हांचे एडमिनिस्ट्रेशनाचेरय लक्ष ना, कला आनी संस्कृती प्रमोट करपाचेरय लक्ष ना, आनी तांचें लक्ष कित्याचेर आहा म्हणटा तें आमकां खबर ना. आनी दे आर जस्ट ट्रायंग टू गो पर्सनल आनी दुसऱ्यांक एक्यूज करपाचो तांचो प्रयत्न चालू आसा. हें बंद जावपाक जाय. हांगा जे कोण आसात तांणी जापसालदारकेर कलाकार आनी कला फुडें व्हरपाक जाय. हें म्हजें मागणें. राहिलो दुसऱ्या खातीर. अरे तरेतरेचे लोक आसात. लोकांक थोड्यांक नाटकां जाय, थोड्यांक तियात्र जाय, थोड्यांक म्युजिकल प्रोग्राम जाय, थोड्यांक आनी कितें प्रोग्राम जाय, थोड्यांक फिल्मां जाय. सो अशे वेगवेगळे तरेचे लोक आसात. तांचे सगळ्यांचे धरून हांगा रवींद्र भवन जालां न्ही. आज लोक हांगा येवपाक लागले कितें ह्यो सगळ्यो गोश्टी हांगा पळोवपाक मेळटा आनी करपाक मेळटा म्हणून लोक येतात न्ही. सो ती गोश्टी आमी जो पर्यंत हांव आसा हांगा एज अ चेअरमॅन एंड एज एन आर्टिस्ट आय एम कन्सर्न अबाउट ऑल द आर्टिस्ट फ्रॉम गोवा. हें बरोवन घेवचें. हांव रातचो वचून म्हाका जर आर्टिस्टान फोन करत जाल्यार हांव आन्सरेबल टू तें. कितें एज एन आर्टिस्ट म्हणून चेअरमॅन जालोच कितें की तांची काळजी आमकांच आसा, तुमकांच आसा म्हणून येवन बोवाळ करून तें दाखोवपाची गरज ना. ती सुपारी दाखोवन दिवपाची गरज ना. हो सुपारी म्हाका कितें दितलो? हे कला राखण मंडळ, हे कला राखण मंडळाचे लोक जन्म येवचे पयलीं वचून हांव कलेक्टर आसा. तेच हांव केन्ना हांव सुपारी घेता काम करपाक जाय. तेच सांगलो तुवें. हय, हांव मना पासून करीत आसा. सुपारी कित्याक घेवपाक जाय? सुपारी ताणेंच दुसऱ्या वर्सान दवरपाक जाय की बाबा आमी निस्वार्थपणे काम करतले कले खातीर.
कळ्ळें तांणी दवरपाक न्हय दुसऱ्यान दिवपाची गरज ना जे मनीस खरेंच करतात कळ्ळें त्यो असली गोश्टी त्यो ह्यो करनाकात मनापासून काम करत आनी मनांनी काम करात बोवाळ करून काम करनाकात जर जायना थंय अरे हांव येता आनी आमी काम करया हांव येता तुमचे बरोबर काम करपाक म्हाका म्हज्यान हें करपाक हांव जाणा स्टेज कशी करपाक ती हांव येता हेल्प करपाक हो भाग आसत जाल्यार गोंयची कला खूब व्हडली जातली कोण काम करता तांचे पांय मोडपाक वचनाकात तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर